माझे नाव विशांत गावकर, हांव एक सरपंच ऑफ बेतोडा विलेज पंचायत. बेतोड्या बिंड्या म्हणटा हांगसर सकाळी 7:30 एक वलांकनी बस 7:15 ही वलांकनी बस हांगसर दाबाडच्यान फोंडा हांगसर क्रॉस करता. ते बसीक हांगसर कितें जालें तें कळना. जावं ड्रायव्हर आसा ताका न्हीद लागली काय ते हांगसर पुला कडेन ताका मातशी पूल वयर सकला मातसो ताका जॅम जावन ती बस सायडीक गेली काय कितें आमकां कांय कळना. अरावंड चडशे कॉलेजीचे भुरगे आशिल्ले हितून आनी म्हाका दिसता 7-8 जाणां मेजर इंजरी जाल्ली आसा. फ्रॅक्चर जाल्या तेंचे पांय आनी कितें आमकां सारकें कांय कळना. आमी मातशें हांगसर लेट पावले आसा. पूण ऑलरेडी तांकां शिफ्ट केल्या आतां सगळ्यांक. हय ऑलरेडी तांकां आयडीन शिफ्ट केल्या सगळे हांगसर गांवच्या लोकांनी बरें हेल्प केलें तांकां आनी तिका चिंतनां सगळ्यांक काडलेलें आसा. सद्या तरी अजून अशी कांय कळना कितली इंजरी आसा म्हण ती. पुणून जाल्या 7-8 जाणां अशी इंजरी जाल्या. थोडे म्हणटा बायलांक जाल्या, लेडिसांक खूब जाल्या. सो कितले पॅसेंजर आसता हितून हे सकाळचे कॉलेजी भुरगीं म्हणल्यार 60-70 पॅसेंजर आसूंकूच जाय म्हाजी हिसपान तरी. कित्याक आनी इतली सकाळी तेवटेच्यान बस ना. चड करून ते बस नाशिल्ले कारणान भुरगे चड आसता कॉलेजी वचपाचे. कामांतले भुरगे म्हण तूं फाटले बशीर येता चडशे. पुणून जे कोण पयस वचपाचे आसता हे बशीर येता आनी जे स्कुलाचे आनी कॉलेजीचे भुरगे आहा ते हे वलांकनी बशीर येता. वलांकनी बस म्हाका दिसता ती ताचो पात्रांव आज्ञाल कहो दिसता. तो म्हाका दिसता हांगा येवन गेलो आसतलो आयडीन बी पळोवपाक पॅसेंजराक कितें जालां काय ना तें पळोवपाक. ओके. एक्सिडेंट घडलो न्ही आयज सकाळीच 7:07 ॲक्सिडेंट घडलो. म्हाका 8:30 म्हणजे कार्यकर्त्यांनी फोन केलो. त्यामुळे हांगसर आयडीचो बरो म्हणजे उपयोग कसो जावंक शकता ते आज आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. अकस्मात जवळ जवळ 40 पेशंट्स म्हणजे इंजर्ड पॅसेंजर जे आसा पळय तांकां सगळे हांगसर हाडून लोकांनी भरती केले. कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी आनी वर्सभर लोक जे आशिल्ले पळय तांणी खूब मदत केली. विशेष करून चंद्रकांत सामंत, खांडेपारकर, नंतर मागीर अक्षय, तसेच बाकीचे तांचे म्हणजे पेशंट जे जाल्यात म्हणजे इंजर्ड जाल्यात त्यांचे नात्यातले बी लोक सगळे धांवून आयले. तांचो हॉस्पिटलांत आयडीत पळयलें जर जाय जाल्यार वेवस्था बरी जाल्ली आसा. तांची शुश्रूषा जी करपाची काळजी घेवपाची तें काम डॉक्टरांनी आनी बाकीचो एडिशनल स्टाफ जाल्लो तेणी बरे पद्दतीन काम केलां. ह्या खातीर समाधान आसा आनी सगळे रिकवर जातले. 1-2 मातशे मायनर केसीस आसात. कसो कितें एक्सिडेंट जाला म्हणून कळ्ळां. तो ड्रायव्हर म्हणटा की मुखाल्ली पट्टी आसा ती मोडली अशें म्हणटा. पूण ऑफकोर्स हें आतां इन्वेस्टिगेशन पुलिसीन करपाक जाय. पूण एक म्हणजे हें आसा की म्हणणे सुचोवणीशी आसा की रस्ते आमचे सगळे गोंयभरच रस्ते बरे आसात. पूण चालक जे आसता पळय ताणें आपले स्पिडीचेर मातशें कंट्रोल दवरपाक जाय. कारण हालींच्या दिसांक खूब एक्सिडेंट चडचे एक्सिडेंट आयकूं येतात. ती स्पीड जी आसा गती आमकां जरी मेळ्ळा ती गती मातशी कंट्रोलांत आसूंक जाय अशें दिसता. थंयच्या लोकांनी मागणी केल्या की तो रस्तो अशीर आहा पळय न्ही तो मातसो वाडोवचो म्हणजे सांकवा कडेन खंय तरी मदीं बांदपाक केल्ले थंय. पूण जालें कितें ते शेतकार जमीन मालक पळय तांणी विरोध केलो नाकाशें म्हणून. आतां म्हणटात ते बांदून घेवचे पूण पळयात मुखार एक थोडी दिसां भितर बांदून घेवचे. भुरगीं कितली इंजर्ड जाल्या सर भुरगीं कॉलेजीची 10-15 भुरगीं आसा न्ही. ओके ओके. कारण सकाळची म्हणजे भुरग्यांक वचपाची बस ती निरंकालच्यान 30 पयसांतल्यान आनी त्यामुळे भुरगीं आशिल्लीं 10-15 दिसता.